A15 याज्ञिकाची वाखाणणी पान 7 A15 पेज 7. 문자가디 문자 모두 몰대하대마 미몰로로 니도 솔다 야디 감소 문자가디 문자 모두 몰대하대마 सगळ्यांक बरो दिसच्यो आयज आमचे संगताक फादर एस्ट्रोनी आसा आनी हे दिनवासनेचें बलिदान हे भाशेन आयज आमच्या संगताक तो भेटयता पातुगाराच्या नांवान आनी तुमच्या नांवान ताका माय मोगाचो येवकार जो याज्ञीक कसो आमचे फिरगोचें दिनवासनेचें बलिदान भेटयतात वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ आर्मांदो आनीक मर्लिन आल्मेदा केच भाशेन तांचे पासत आमी मागुया तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समरुपता वेन्सले वालादारीस तेव्हा ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आपलो लग्नाचो दीस वेडिंग एनिवर्सरी समरुपता सातान आनीक तेरेसा बोतेलो लॉरी आनीक लिबी देखुना देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया
पोस्रेबाट वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत मागुया. आतोनेता अल्मेदा, पिएदाद अल्मेदा, एस्कॉलन्स अल्मेदा, फ्रांसिस अल्मेदा, जोविटा वेगस, साल्वादोर फेर्नांडीस, सुकर मार्टिन्स, पावलो मार्टिन्स, सातन वेगस, एल्ड्रिन वेगस ह्या कुटुंबा पासो आमी मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्याचो आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेजू आमचो सगल्याचो मोग करता, चड करून आमच्या भुरग्याचो. जेजू आमकां आपल्या आशिर्वादान भरता आनी वेदीची सेवा करूंक आमकां आदार दिता. जेजूचो आमी सदांच मोग करूंक आनी जेजू सांगता ते आमी आयकून बरीं भुरगीं आनी मनशां जावंक कृपा मागुया. तशेंच आयज आमचे मोदे फादर एस्ट्रोनी हे दिनवसणेची बलिदान भेटयता. जेजूच्या मोगान पडून ताणें आपलें जिवीत जेजू भाशेन सेवे पासत भेटयला. आमी तांचे बरोबर देवाक दिनवासुया आनी सदांच जेजूची आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमी आयती आसूंक ह्या पवित्र मिसाची भेटेंत कृपा मागुया. मोगाळ भावा भयणीनो, हीच कल्पना मनान धरून हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमच्या काळसा मनाची तयारी करुया. सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकणूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Moima devaku sorgi Ari shanti moria monacham usham samsari Sarvesvara deva surgicharaya Sorpudveda deva baba Ami tuka
कांटाव आमी तुझी स्तुती करताव आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका महिमा दिताव तुझ्या दर वैभवा पासत आमी तुका देवास्ताव सोम्या एकल्या सोडीत पुता जेसू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाची शिडी बाबाच्या पुता तू संसाराचे पाप काटाय आमची कागुतो तू संसाराचे पाप काटाय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची कागुतो त्या पवित्राव्या संगती देवा बापाचे मोहिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू सोबीत एकलोच तू मोवतो प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा, सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या मानाक भोक्तीपणान हे संतोषाचे दीस समारंभूंक फावो कर. अशें जें कितें आमी उगडासान करता तें आमी सदांच बऱ्या खोदण्यांनी दाखोवं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन दूत इतिहासा वेले वाचप. फिलीप सामरियाच्या एका शारान गेलो आनी तांचे मोदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो. ताच्या विस्मितांची खबर आयकून वो आपणे खाशा ती पोलेली देखून फिलीप परगट्टालो तो संदेश परचेन एका मनान मानून घेतलो. देंवचार बसलेल्या जायते जाणांतले मेले आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पोस्कोल आर जाली आनी तोंती बरी जाली. हाका लागून त्या शारांत वोट कुशलकाय वसताली. सामार्याच्या लोकांन देवाचे उतर मानून घेतले म्हूण जेरुजांतल्यान आसलेल्या दोन दुतांनी आयकलें आनी पेद्रूक आनी जवांक ताचेशी धाडले. तोय पावल्या उपरांत बावरत्याचेर पवित्र आत्मो दिवंक ताणें मागणें केलें, कारण ताचेशे मोडल्या एकल्याचेर पर्यंत पवित्र आत्मो आजून दिवंक नासलो. तांकां फकत सोम्या जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान दिल्लें. तेन्ना पेद्रून आनी जवान ताचेशेर हात दवरले आनी ताणें पवित्र आत्मो घेतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे ओळखार. जबाबाक गायन पृथ्वी वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक थालयो पेटात हे स्तोत्र आमी गावया.
आनंदान देवाक ताळयो पेटाव. प्रितोमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताल्यो पेटात, ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात, कितली विचित तुजी कर्तृत्वां. जबाब Ritumi velia, somes munchano, anondan devac taळयो पेटाव. सगली पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा, तुका गायनां गायता, तुज्या माना गितां घोडटा. येयात आनी देवाची कर्तृत्वां पळयात. मनशां मोदें घोडिल्ली विस्मिता आमकां तोता कोत्ता तसली. जबाब Ritumi velia, somes munchano, anondan devac taळयो पेटाव. दोर्याची ताणें केली सुकी बाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतोडी पावली. ह्या पासो ताचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. जबाब Ritumi velia, somes munchano, anondan devac taळयो पेटाव. देवाची भक्ती करतल्यानो सगळीं तुमी यात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मायमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब Ritumi velia, somes munchano, anondan devac taळयो पेटाव. भागिवोन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो क्रिस्त सोमी म्हणटा, तुमच्या काळजांनी ताची भोक्ती करात आनी तुमी बालगिता त्या बोरवाशाचें कारण मागतोल्यांक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तो जबाब दियात दुलोब्यान आनी ओदोरमानान आनी नितोल अंतोस्कोरान. हे भाशेन क्रिस्ता सवे तुमचें जिवीत बरें जावनूय जी कोण तुमच्यो चाडयो करतात आपली सगळी भोगलांटां म्हूण सजमून ती लोजेक सांपडटली. आनी जोर ही देवाची खुशी वायट करून सोंसचे परस बरें करून खोश दोज भोगल्यार ओदीक बरें. कित्याक म्हणल्यार जेजू क्रिस्त सारको निरोपराधी आसलो. तरी आसतना आमकां देवा सोशी पावूंक तो केच फावटी पातकांक लागून मेलो, पातक्या खातीर मेलो. मनशा सोयबा प्रमाणें ताचो जीव काडलो, पूण आत्म्या प्रमाणें ताका नवो जीव मेळ्ळो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. जेजू म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांव येतल्या. Alleluia, 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 alleluia. सोर्बिस्पो तुमचे सोबे आसूं.
आणि तुमच्या वागण्याचो आसू João por morning, chubu botoman. मोयवा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक पडले, तुम्ही म्हजो मोग कोत्तात जाल्यार म्हजी आज्ञा सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी को तुमचे सोबे सदांकाळ आसतलो. तोच तो स्वताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना आनी ताका वळखयना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तो तुमचे सांगाती रावतलो आनी तुमचे भितर आसतलो. हांव तुमकां अनाथ कशें सांगचो ना, पूण तुमचेशी येतलो. आनी थोडोच वेळ आसा आनी संवसार म्हाका आनीक देखचो ना, पूण तुमी म्हाका देखतल्यात, कित्याक हांव जिवो आसा आनी तुमी जिवे आसतल्यात. हांव म्हज्या बापा सोबे आसा आनी तुमी म्हजे सोबे आसात आनी हांव तुमचे सोबे आसा म्हूण त्या दिसाक तुमकां कळटलें. म्हजी आज्ञा घेता आनी म्हाका आनीक पाळटा तोच म्हजो मोग करता आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी आज्ञा वळख दितलो. सोम्याची शुभ वर्तमान वाकाडी तुका क्रिस्ता मोगाड भावा भयणीनो, जेजू जेन्ना स्वर्गात सोडून वेता, आपल्या शिसांक तो एक आज्ञा दिता. सगल्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. आनीक हेंच जेन्ना जेजू स्वर्गार गेले उपरांत शिसाचेर 50व्या दिसा पवित्र आत्मो देंवन येता, ते उपरांत शीस जेजूक परगटूंक लागतात. आयचें पयलें वाचप आमी धर्मदुताच्या इतिहासांतलें आयकलां आनी हें वाचप ह्या पुस्तकांतले 8व्या आवेस्वरांतलें. आनीक हांगा आमकां मेळ्ळ्या खबर फिलिपाची, जो जेजूक सामारिया ह्या गांवांत परगट करता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्यो वडी वाचचे आदीं हो 8वो आवेस्वर सुरू जाता तेन्ना ताच्यो पयल्यो 3 वडी आमकां अशें सांगतात की सावलू, जो उपरांत जेजूचो पाटलादार जावन भाग्योन जातलो, ताणें पवित्र सोबेक पिडापीड सुरू केली. तो क्रिस्तांवांक सोदून काडटालो, तांकां बुनकोणीन घालतालो आनी अशी जायती जुलुमशाय नव्या क्रिस्तांवांचेर तो कोत्तालो. मोगाळ भाव भयणीनो, ताचे आदीं आमकां मेळटा भाग्योत इस्तेवाक फातरावून जिवेशी मारलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हांगा जायत्यो वस्तू आमकां दिसून येतात. त्या काळार क्रिस्ती धर्म एक मायनॉरिटी रिलीजन कशें आसलें आनीक असल्या संदर्भान जायते कोश्ट, जायती पिडापीड ह्या पयल्या क्रिस्ती भाव भयणांक सोंसची पडली. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, आमी पळयता एके वाटेन क्रिस्तांवांक पिडापीड, पूण दुसरे वाटेन क्रिस्तांवांचो आंकडो वाडत आनी चडत वेतालो. देखूनच जेन्ना फिलीप सामारिये गांवांत जेजूक परगट्टा, ताचे उपरांत पेद्रू आनी जुआंव थंय येतले, सामारियांतल्या लोकांचेर आपले हात दवरतले आनी देव आपलो पवित्र आत्मो ह्या भावा भयणाचेर धाडटलो. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज हें शुभ वर्तमान हें वाचप, पयलें वाचप आमकां कसलो संदेश दिता काय? आयच्या संदर्भान आमी आमच्या गोंयांत आनी आमच्या भारतांत नदर मारली जाल्यार असलेंच कितें घडलेलें आमकां दिश्टी पडटा. आमचो धर्म ह्या देशांत एक मायनॉरिटी रिलीजन.
आनीक हाकाच लागून आमच्या धर्माचेर पिडापीड कशी सुरू जाल्ली कशी आमकां दिसता. गेल्ल्या दिसांनी आमच्या गोंयांत कितें जालें तें हांवें तुमकां आनी सांगची गरज ना. मोगाळ भाव भयणीनो, घोडे अशें इल्ले इल्ले करून घोडे आमचेर अशें कोसतोवपाचे अशें दुमाड्याचे दीस येतले जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो आमी कितें करचें. जायते फावटी आमी चिंततले ही मनशां आमकां वायट करूंक सोदतात जाल्यार तांकां आमी बरें कित्याक करचें. मोगाळ भाव भयणीनो, पयरूच म्हाका कोण म्हणटालो हे सगळे मनीस जे आमचे आड उपरासल्यात आमच्याच इस्कॉलांनी ते शिकतात, तांची भुरगीं आमच्या इस्कॉलान शिकून बऱ्या बऱ्या जाग्याचेर वावुरतात, तांकां आमच्या इस्कॉलांतली आमी काडल्यार अदीक बरें जातलें. तांकां जे बरेंपण आमी तांचे सवें कोत्तात तें आमी बंद केल्यार आमकां घोडे फायद्याचें जातलें. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, असलें मन क्रिस्ती मनशाचें जावंक फावना. कित्याक आमी पळयता जेन्ना जेजूक खुर्सार मारलो, जेन्ना जेजूक कोश्ट सोंसचे पडले, जेजून आपल्या कोश्टायतल्यांक तांचेर आड उलोवचे बदलेक जेजून तांकां बक्षिले, जेजून आपलो मोग तांकां दिलो. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, हेंच आयज तुजें आनी म्हजें मन जावंक जाय. आयज घोडे आमचे आड हेट स्पीच ह्या देशांत आनी आमच्या गोंयांत सुरू जाल्या. पूण आमचे आड लोक आमकां केणटात म्हूण, लोक आमकां दुमाडो दितात म्हूण आमच्यांनी तांचेर आड उलोवंक जायना. कित्याक पवित्र सभा चलोवपाचें काम पवित्र आत्म्याचें. ही पवित्र सभा आयज पासून ह्या संवसारांत जिवी आसा आनी ताचें कारण म्हणल्यार पवित्र आत्मो. मोगाळ भाव भयणीनो, घोडे पयल्या क्रिस्तांव भाशेन आमचें रगत आमकां व्हरूंक पडत, घोडे जेजू पासत आमकां आमचो जीव दिवंक घोडे पडत. पूण एक आमी सदांच मनान दवरूंक जाय, पवित्र सभा केन्नाच सोंपची ना आनी कोणाच्यान पवित्र सभे आड आपलो आवाज उखलून तिचें निसंटोन करूंक जावचें ना. कित्याक हे पवित्र सभेची बुन्याद जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी पवित्र सभा चलयता तोच देवाचो पवित्र आत्मो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या सेवा धर्मांत आमी वांटो घेतना जें कितें आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पेद्रू आमकां बरोवन दवरता तें आमी आमच्या जिवितांत आपणावया. वायट करून सोंसचे बदलेक बरें करून आमी सोंसल्यार अदीक आमकां फायद्याचें जातलें आनी हीच घोडे देवाची खुशी आमचे सवें जावंक शकता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां वायट कोत्तात तांचे सवें सदांच आमी बरें करूंक, तांकां शिराप घालूंक न्हय पूण तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तांचे पासत आमी मागूंक. आनी ह्या पोरी जशें जेजून केलें तशें आमी उजवाडाची मनशां जावंक त्याच पवित्र आत्म्यान बरोवन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक संवसाराच्या शिमा पर्यंत शिपडावंक त्याच क्रिस्ताच्या आत्म्याचें बोड आनी कृपा हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां मागुया. सगलीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो बाबाक आमी उच्चारुया. सत मानता देवा, सोर पोरवेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मरयताय सोलमलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्तार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदा देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आमच्या सर्गीच्या बापा मुखार आमी दवरुया.
आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी वेदीक सेवकाक जेजूचो मोग दिवंक तांकां जेजू चडशी लागीं हाडूंक आनी वेदीची सेवा करतना जेजूचे आसले तांकां अणभवूंक दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी जेजू भशेन सेवेचे मोल आपणावन पोजेची सेवा चाकरी करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमी वेदी सेवकांनी सदांच जमातीक येवन वेदीची बरे तरेन सेवा करूंक शिकूंक आनी जेजूक आमी लागीं आसूंक आनी जेजूचो मोग करूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. फादर एस्ट्रोनी देवाच्या मोळ्यांत वावुरतना ताणें देवाचो आनी सगल्यांचो एक सारको मोग करूंक वर्जेक जेजू चडशी हाडूंक तो वावरूंक ताका देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. पातकूर फादर सुकूर रिबेलो वेदी सेवका पासत वावर केल्ल्या खातीर देवाक दिनवासून ताचे फुडले वावराक ताका बरो येस मेळचो आनी ताका लोकांचो बरो तेंको मेळचो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. दयाळ बापा, ही काय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान दोयेन ती स्विकार कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मावचे पणबानो, आयज दुसरें कलेक्शन आसतलें आनी दुसरें कलेक्शन कितें भाशेन आमच्या ऑल्टर सर्वजां पासत वेदी सेवकां पासत सो तांच्या वावरा पासत आमी तें वापरतले. सो आदीस फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. दुबाचो जसो पोरमोड बेटोवनीक आमी हें गायन गावया. C16 पान 35, C16 पेज 35. Pormeswara Vardana Somestani Vedochi. Pormeswara Vardana Somestani Vedochi. Lubato
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुरिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा, बलिदानाच्या दाना संगाती आमची मागणी तुजे मुखार सोडो. अशें तुज्या देण्यान शुद्ध निर्मळ जावन व्हडा मोगाच्या गुटांनी वांटो घेवंक आमी पुर्ती जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, सोर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक व्हडत्या दोबाज्यान आमी किर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं पुर्विल्लो युग सोंपलो, इबाडलोलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत सुपुर्णायक पावलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार सगळो लोक, सगळो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच स्वर्गीच्यो सोर पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार तुजें वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायतात. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो मोडून. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गूट. तुझे मरण आमी सोरोता आनी तूं बरो घेसो. तुझे पुनर्जीवन
porgota. देखून सोरेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सोर्विस्पोरा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबीचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियाव आमच्या दारी गवंडी बापांनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशें पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरच्यान उतरून गेल्यात ते सगळे आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. हाच्या काकलुतीन तोलोल्यांक समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. केत बाबा, हे वेदी सेवकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ही वेदीची सेवा ते कोत्ता तेन्ना तुका ते रिकून रावंक आनीक तुजीच देव आपोवणी ह्या भुरग्यांच्या काळजांत रिगूंक येवंक आनीक तुज्याच मोगान तुज्याच बरेपणान ती वाडूंक पावूं. अशें भाग्यो दाखवार मरे देवाची मायज सांगाती भाग्यो जुजेदीचो पोती भाग्यो धर्मदूता भाग्यो जुजेवास सांव मिगेल सांव फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या सातां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगताक तुका वाखाणूक आनी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडूणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक सुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोब्यास. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती.
शेळीच्या जेवणाक आपुयल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें मोच्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण गुथर मात उलय आनी मोच्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या गाडजान शेवताना गायन गावया. ओथम्या मोच्या गायन कर. D30 5 60 5. D34 पेज 65. देवाक दिन वाचूंक आनी देवाक आर्गां दिवंक आमी गायन गावया. गवडी कितलो बरो. Jesus, o mi,
सोगलीं उबी रावया. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणान तूं आमकां सासणाच्या जिविताक नवी कोत्ताय. पास्काच्या संस्काराची फळां आमचे तांय चोडूय आनी ह्या सोडवणेच्या काणाची गोटाय आमच्या काळसा मनान भर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसुया. आतां पयले सुवातेर आमी आमचे ऑल्टर सर्वस आसात वेदीक सेवक तांचेर एक खिरीत आशिर्वाद घालतले हांव आनी मागीर कितें घडटलें तें आमी सांगतले हांव. मागता सगल्या ऑल्टर सर्वसां लागीं उबे रावंक. तांचे बरोबर आमचे दोनूय आमचे सिमिनारीस एलिस्टर एंड सिस्टर. मोगळा बापा, हे भोव पवित्र गूट आमी समारंभतना ह्या आल्तारा भोंवती तुज्या पुताच्या कुडी रोगताची सेवा करूंक ह्या वेदी सेवकांक तूं विचून काडटाय. मोगाळ बापा, सोबार पावटी ह्याच वेदी सेवकां मदले जायते आमचे तरणाटे याज्ञिकपणाक वेंग मारूंक पावतात. आयज किरीत भाशेन ह्या आमच्या वेदी सेवकांचो दीस आमी पाळटना ह्या आमच्या गांवच्या सगल्या वेदी सेवकांक आमी तुजे मुखार उबारता. तुजी वेदीची सेवा करतना तूंच तांच्या सांगाताक राव. तांच्या काळसांनी तुजो मोग तूं रिगोय. तांच्या मनांत तांचे कुडींत तुज्याच कुरपेचो उजो तूं पेटोय आनी ह्या वरवीं पवित्र आत्म्यान भरून तुका मानता तसली हात्यारां ती जावं. आनी ह्याच मनान ह्या तुज्या वेदी सेवकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसूया. आयची मांडावळ केल्या आमच्या वेदी सेवक ऑल्टर सर्वस तांकां आमी काळजंतावन दिन वाचता. तांचे बरोबर सिस्टर सुकोरिना, एलिस्टर आनी जोशुआ आनी कॅलब हे आमचे सिमिनारी सुद्दां आसतात. आनी एलिस्टर जायतो आदारूय दिता आमकां. सिस्टरी बरोबर काळजंतान आमी तांकां दिन वाचता. गेल्ल्या आयताराक आमचें दान जालां 60,03,230 रुपया. बुधवाराक 2 दान जालां 11,910. हे मीस सोंपल्या उपरांत आमचे सगळे आमचे सगळे ऑल्टर सर्वस द लोवर ग्रावंड फ्लोर थंयसर वेतले. ल्हानसो कार्यक्रम तांकां घडोवन हाडलेलो आसा. आयज जे सेकेंड कलेक्शन आसा तें ऑल्टर सर्वसा पासत तांच्या वावरा पासत म्हणजे कितें कितें तांकां करचें पडटा ताचे पासत. एक आमचे भयणीन जिचो चेडो ऑल्टर सर्वर आसलेलो आदी ताच्या नांवान सुमार 12,100 रुपयांचे ऑल्टर सर्वर जर्सी भेटयल्यात. तांकां आमी काळजंतावन दिन वाचता. देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. आमचे खेरीत पोरबी आनी दिनवास फादर एस्ट्रोनी दाकोस्ता आमचे मदें दियाक्न कसो आसलेलो पूण आयज मिसाची भेट तांणी आमचे पासत भेटयल्या. काळजाची खोलेक थावन पातकुराच्या आनी तुमच्या नांवान ताका दिनवासता. वेळ काडून हे दिनवासणेचे मीस आमचे बरोबर आनी आमचे पासत तो भेटोवंक आयलो देखून. म्हापशा ताचें एपॉयंटमेंट जाल्लें आसा. सेंट जॉरोम चर्च फादर थॉमस लोबो ताचो पदवीगार आनी फादर सिड्रॉय आनी फादर एस्ट्रोनी दोगूय पातकर कशे वावुरतले. देवान ताच्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता. आमचे फिरगोजेन ताणें जाय तो बरो वावर केल्लो. उतोद दिलां तें तो पाळटालो. आनी एक उतोद दिलां तेणें म्हाका ओपेरा बरयता म्हूण.
फालटोडा म्हणून रावता ओके ते म्हापशा मातशी बिजी पॅरिश बट ही सेड आय विल रायट एन ऑपेरेटा ऑन पिटर पेद्रूचेर मोन आसा मागीर पळोवया खंय पावता तें जातलें बट ही हॅज प्रॉमिस्ड मी दॅट ही वील रायट दी ऑपेरेटा खेरीत भाशेन हे मानूनय घेतलां देखून ताका दिनवासता फाल्यां मायाची 11 आमचे वेदी सेवक ऑटो सर्वर्स वील गो टू बेनावली तांचो टुर्नामेंट आसा 2 टिमी घातल्यात कोणाकूय येवंक खोशी आसा जाल्यार आमकां गमोवचें कित्याक थोडे फावटी भुरग्यां बरोबर रावंक जाय आमकां आमची ती AC बस केलेली आसा पूण त्या प्रमाणे लोकां प्रमाणे व्हडली धाकटी करूंक जाय नॉकआउट टुर्नामेंट 2 टिमी घातलेली आसात अरावंड 40 टिम्स आर टेकींग पार्ट ते तर जिखले जाल्यार आमी रोखडे येतले जिखना जाल्यार मातशें खंयच्यानय भोंवतले बाणावले बिचीर बागोडे येतले वी वील कम लेट इफ वी लूज इफ वी वीन वी हॅव टू गो बॅक अगेन नो सम अदर टायम बट तुमी येवपाक जाय जाल्यार तुमी येवचें पूण आमकां गमोवचें त्या प्रमाणे आमकां बसीची वेवस्था करूंक जाय वी नीड टू बी दे बिफोर 5 o'clock इज द मॅच फर्स्ट मॅच मागीर दुसऱ्या ग्रुपाची मागीर आसा सो एटलीस्ट बाय 3:30 वी वॉन्ट टू लीव फ्रॉम हियर this is not only for Alto Service, even the parents would like to accompany. It's also an outing for you and to just see how things are being done in other parishes. मंगळारा दीस मायाची 12 सांत आंतोनीच्या कपेलांत मीस सांजे 6 वाजता बुधवारा दीस मायाची 13 फातिमा सायबीन माय तेगा भुरग्यांक दिश्टी पडली ही परब आनी कारंजाले आमी आनी कारंजाल्याची फिरकोस दोनूय बरोबर समोरुमतांव मीस दोना पावल कपेलांत सांजे 5 वाजता जातले उपरांत पुरसांव काडून आमचे इगोर्जींत आमी येतले आनी इगोर्जींत सायबिणीची लादीन जातली सगल्यांनी वांटो घेवंक मागता शुक्रारा दीस मायाचे 15 सांजे 6 वाजता मिसा उपरांत प्रेज एंड वर्शीप एडोरेशन एंड लेईंग ऑफ द हँड्स जातले तातूंत तुमी वांटो घेवचो मायाचे 16 आनी मायाचे 17 सेंट मायकल्स पॅरीश विमेन्स सेल तालिगांव घडून हाडटात शी क्रिएट्स म्हणटा ते कितें जायतीं आमची भावां भयणां वेगवेगळे तरेन वस्तू करूंक जाणात रांदूंक जाणात वो क्रोशरी करूंक जाणात कितें कितें करतात ती हाडून भायल्यान दवरतली डिस्प्ले करतली आनी विकतली तुमी त्यो घेवच्यो आनी तांकांय उर्बा दिवची म्हूण आमची मागणी मायाचे 28 आमचे फिरगोज पोत तालगांवचो पोटजोड उजवाडाक येता तुमचे एडवर्टिजमेंट आर्टिकल्स पोएट्रीज बर्थडे विशीज आमी दिवंक मागता अपील्स ऑफिसान आसात ती व्हरची आनी आर्टिकल्स एडवर्टिजमेंट कितें आसा जाल्यार पॅरीश इमेलाचेर मायाचे 15 पर्यंत तुमी पाठोवचे अकाउंट्स ऑफ द फाब्रिका द इग्रेजा द तालिगांव फाब्रिका म्हणटा तेन्ना इगोजेचे अकाउंट्स ते तयार आसात फॉर द इयर फ्रॉम एप्रील 1, 2025 टू मार्च 2026 तयार जाल्ले आसात मायाची 11 म्हणजे फाल्यां तेवन फुडल्या आयताराक पर्यंत इन्क्लुडींग द संडे तुमकां पळोवंक ते ऑफिसान दवरलेले आसतले कोणाक पळोवंक सोदता जाल्यार तांणी तुमी ते पळोवचे क्लब समिंगेल दे तालिगांव कोडीत करूंक मागता तांची नवी मॅनेजींग कमिटी वेंचून काडूंक जनरल बॉडी मिटींग आसतली 14 जुनाची सकाळीं 10:30 वाजता माहिती नोटीस बोर्डार आसा कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पँजीम हांच्या आदारान कारितास गोवा आमचे दियोसेजीचे घडून हाडटा फर्स्ट फूड मार्केट ही एक संदी अस्तोऱ्यांक रांदूंक आनी मागीर तांच्यो वस्तू खपोवंक आनी कारितासूय तांच्या सांगाता आसात म्हणटच तुमकां एक संदी कशी 6 ते 12 पर्यंत मायाचे 15 ते जुनाची 3 तुमी वांटो घेवंक सोदतात जाल्यार सगळी माहिती नोटीस बोर्डार आसा ती पळोवची आनी फादराक ना जाल्यार जे नंबर दिल्ले आसात तांकां तुमी फोन मारून जाणविकाय घेवची फुडल्या आयतारा मिसाची माडावळ करूंक व्हडलें बाट 1 उपरांत व्हडलें बाट 2 आनी 8 व्हडलें बाट 2 9:15 कातिकीस ह्या सुमारांत खुर्सा लागीं परब आयज सांजे केरांत 6 वाजता आनी मायाची 13 पोसरें बाट 10:30 वाजता मोगाळ बाबा भयणानो एका यादनिकाचे हात माखलोले हात
anointed hands. जायत्या जाणांनी घडी बेरपाटी बेतालबाती ओल्ड गोवा पावल्यान तांणी फादराच्या हातांचो उमो घेतला. आतां फादर मिस जाल्या म्हणटूच हांगासर आसतलो, उबो आसतलो, आपल्या हातांचो माकलोल्या हातांचो उमो दिवंक. पूण ताचे आदीं आमी एक फोटो काडटले. ना फोटो मागीर काडया, लोकांक वचून दी. ओके, पूण ताचे आदीं आमी ऑल्टर सर्वर्स जर्सी ही अनवेल करतले. पयलो आशिर्वाद, मागीर जर्सी अनवेल करतले आनी मागीर ते जर्सी अनवेल केल्या उपरांत मागीर तुमी आतांचो मोग घेवचो. सगळे सोंपल्या उपरांत ऑल्टर सर्वर्स हांगासर रावचे. मागीर आमी आमचे सिमनारीस आनी सिस्टर आनी एलिस्टरा बरोबर एक फोटो काडटले. आशिर्वाद दिवचे आदीं एक दिनवासनेचें उतर हांव करीत भाशेन दिनवासता आमच्या पादविकाराक फादर कायतान आनी फादर सुकूर आमचो पातकूर. तांणी म्हाका तुमचे मदें येवन ही मिसाची भेट समारंभूक ही सोन दिल्या पासत हांव तांकां दिनवासता. खऱ्यांनीच म्हाका संतोश आनी अभिमान भोगता तुमचे मदें येवन ही मिसाची भेट तुमचे पासत समारंभूक. ह्या गांवांत हांव येतालो तेन्ना सोबार भाशेन तुमी म्हाका तुमचो आदार आनी पाठिंबो आनी उर्बा म्हजी वाडयताली. ह्या पासत देवाचो सुभाम आशिर्वाद तुमचेर सगळ्यांचेर हांव मागतां आनी म्हजे पासत तुमी मागलें देखून आनी तुमच्याच मागण्याक लागून हांव आयज एक यादनीक जावंक पावलो हें म्हजें खात्रेन म्हणूंक जाता. ह्या सोद तुमच्या बरेपणा खातीर सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या सोबे आसूं. सोरपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सामिंगेलीक. सामिंगेल महावड्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां देवचाराच्या कटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका तुमकी दिवून आमी गालतेपणी मागता आनी तूं चवथीच्या दरबाराच्या कुंडा देवाचे कुडीन सैतानाक आनी सगळ्या गोट्या आत्म्यांक हेमपणान लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सजवतात. आमेन. मागता कॅलब, जोशुआ, एलिस्टर, सिस्टर, फादर सुकूर आनी फादर एस्ट्रोनीक मातशें मुखार येवंक. Kindly sit. Tumi ubira choir. Okay, now Father will be here. Tumi मुखार येवन फादराच्या माकलोल्या हातांचो उमो घेवचो. तेन्ना आमी शेवटाचें गायन गावुया. F22 तुजो दोर बोरगोडणार कोर. F22 पीच झुया वासा झुया मोगा झुयवार कोटा झुय उलोयता
Tui ave, tuca porgotu, Tui priti tuci namadu, Sorvespora deva moja, Urbeco agadiu, Tuzador borgotnar kolmaka, Borgotnar kolmaka, Sorvespora deva moja, Urbeco agadiu, Tuzador borgotnar kolmaka, Borgotnar kolmaka. Zaudis vegro, zaudor gusro, zaudor kuishi, zaudor kosli. Și o vrut moțu, varpa varta ci corzoru, sorvespora deva moja, culpețo agarliu. Tuzador borgotnar kolmaka, borgotnar kolmaka, sorvespora deva moja, culpețo agarliu.